नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. घरगुती वादांतल्यान दिवचले घोवान केलो बायलेचो खून. खुना उपरांत दिवचल पुलिशेक आयलो शरण. पुलिशेन घोवाक केलो अटक. फुडलो तपास चालू. खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्या संदर्भात फुडल्या अधिवेशनात मांडटा धोरण. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन. धोरण तयार करपा खातीर टास्क फोर्साची केल्या नेमणूक. कार्लुसान मांडिल्लो खासगी थाराव. जुवारी जमीन विक्री हो 50,000 कोटींचो घोटाळो. आमदार विजयाचो आरोप. ज्या उद्देशा खातीर दिल्लो आफ्रामेंत कसो विकूं येता म्हणून विजयाचो विधानसभेत प्रश्न. कायदो दुरुस्ती जुवारीक लागना म्हणून मंत्री बाबुशाची जाप. रस्तो रुंदीकरणाच्या विशयाचेर तोडगो काडपा खातीर हाडटले विधेयक. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची विधानसभेत म्हायती. हळदोणचो आमदार कार्लुस फेरेरान विचारिल्लो प्रश्न. वाडट्या घटस्फोटांचो आंकडो नियंत्रणात हाडपा खातीर लग्ना पयलीं जातले कावन्सिलींग. उल्हास तुयेकारान विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्याची जाप. दोगा पुलिसांक गटारी पडली म्हारग. बायल सुरक्षा रक्षका कडेन केल्ल्या गैरवर्तुणुकींतल्यान दोग जाण निलंबीत. दर्या देगेर पेंवपाक वचपाक आडयल्ल्यान तामिळनाडूच्या पर्यटकांनी पुलिसांकूच केली मारपेट. कोलवाची घडणूक पर्यटकांक अटक. आनी आतां खबरो विस्तारात. तरसादीन हल्लो करून घोवानूच आपल्या बायलेचो खून केलो. दिवचलच्या न्यू वाडो वाठादेव वाठारांत शुक्रारा दनपारा ही घडणूक घडली. ह्या खून प्रकरणात दुबावीत आरोपी मैनुद्दीन हाका दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. आंगार काटो हाडपी घडणूक दिवचल वाठारांतल्या वाठादेव वाठारांत घडल्या. न्यू वाडो वाठादेव वाठारांत घोवानूच आपले बायलेचो धारदार शस्त्रान खून केलो. शुक्रारा दनपारची घडणूक. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घोवान एका शुल्लक कारणावेल्यान तलवारीन आपले बायलेचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात ताची बायल रबिया शेख ही गंभीर जखमी जाली. थळाव्यांनी तिका बेगोबेग दिवचलच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर हाडली. मात दुर्दैवान तिका उपचारा वेळार मरण आयलें. घरगुती वादाक लागून हो खून जाल्ल्याचे उक्तडार आयला. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी रबिया शेख हिचो घोव मैनुद्दीन हवंगी हाका अटक केल्या. आंगार शिरशिरी हाडपी आनी खवदळ घालपी अशी घडणूक शुक्रारा दिवचल वाठारांत घडिल्ली आसा. दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या वाठादेव वाठारांतल्या न्यू वाड्याचेर तरसादीन हल्लो करून बायलेची निर्दयीपणान हत्या करपाची घडणूक घडिल्ली आसा. घोवानूच हो हल्लो करून आपले बायलेचो जीव घेतला असो अदमास आसा. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन बेगोबेग कारवाय करून दुबावीत घोवाक अटक केल्ली आसा. शुक्रारा दनपारा साधारण 3 वरांचेर ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणाची दिवचल पुलिशेन बेगोबेग दखल घेतना प्रकरणाचो पंचनामो केलो आनी उपरांत रबिया हिची डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या अशें कळटा. वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला आनी फुडारपणा खाला दिवचल पुलीस स्टेशनाची टीम ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. ह्या खून प्रकरणाक लागून दिवचल वाठारांत मात सद्या खवदळ पडिल्लो आसा. ही हत्या नेमकी खंयच्या कारणाक लागून जाली ते कळपाक मार्ग ना. मात एकंदरीत लोकां कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळ्या ताचे वयल्यान घोव आनी बायलेचे पटा नाशिल्ले आनी त्याच वादांतल्यान हो हल्लो जावन ते बायलेचो बळी गेल्ल्याचें कळटा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांनी गोंयकारांक आस्पावन घेवपा विशीं धोरण तयार करपाचें काम सुरू आसा. फुडल्या विधानसभेत हे धोरण मांडटा म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिलां. खासगी क्षेत्रातल्या नोकर भरती संदर्भातले धोरण तयार करपा खातीर टास्क फोर्साची नेमणूक केल्या. वाडटी बेरोजगारी कशी नियंत्रणात हाडटलो काय म्हणून हळदोणचो आमदार कार्लुस फेरेरान खासगी थाराव मांडिल्लो. फाटली 10 वर्सां जे कर्मचारी वेगवेगळ्या खात्यांनी काम करतात तांकां उमादेवी निवाड्याच्या आधाराचेर सेवेत कायम करता.
खात्यांनी दिसवड्याचेर जावपी नोकर भरती आणि कंत्राटी पद्धतीचेर कामां घेवपाचे प्रकार बंद करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाहीर केले. ज्या सरकारी खात्यांक कर्मचारी जाय तांणी मनीस उदरगत महामंडळांतल्यान ते घेवचे. तशेंच केंद्र सरकाराची जी खाती गोंयांत आसात तांणी C आनी D श्रेणींतल्या नोकऱ्यां खातीर मनीस उदरगत महामंडळांतल्यान कर्मचारी घेवचे म्हणून तांकां पत्र बरयतलो म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगले. तेच बराबर गोंया भायर जे नोकऱ्यांच्यो जायराती दितात तांचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. नोकर भरती संदर्भात विरोधकांनी दिल्ल्यो सुचोवण्यो विचारात घेवन तांची अंमलबजावणी करपाचे उतर मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिले. खासगी क्षेत्रातल्या नोकर भरती संदर्भातले धोरण तयार करपा खातीर टास्क फोर्साची नेमणूक केल्या म्हणून कामगार खात्याचो मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. वाडटी बेरोजगारी कशी नियंत्रणात हाडटलो काय म्हणून हॉर्डनचो आमदार कार्लोस फेरेरान खासगीत थाराव मांडिल्लो. हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, चंद्रकांत शेटये, विजय सरदेसाय आनी हेरांनी उलोवप केले. Speaker sir, आयचे resolution म्हाका दिसता captures the pain of all these thousands of such youth all across the state and they are watching us today, including the students today. Speaker sir, year after year government recruitment पड जाता. Recruitment there are allegations of corruption. Recruitment exams in Goa sometimes are cancelled. Some are litigated. आम्ही पर डेली वेजीस फिक्स केल्या उपरांत आम्ही स्टॉप केले. आता वयल्यान हांव पर्सनल डिपार्टमेंटाकूय सांगता आनी डेली वेजीस घेवप हेज्या पयलीं हो 99 कितें तरी एक काडलेलो तरी लोक घेत रावतात डेली वेजीस. आमी परत सर्क्युलर काडटा गव्हर्मेंटात ह्यान फुडें डेली वेजीस आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवचे ना म्हणून. तोय सर्क्युलर आमी पर्सनलांतल्यान काडटा. इफ someone wants to take, they can take through our human resource corporation. गोंयांतले भुरगे पयलीं सेक्युरिटी किंवा क्लिनिनेस हे कोणूच काम करिनासले. आयज जवळपास 4500 भुरगे आसा आनीक आतां 2000 एप्लिकेशनां आसात. मागीर तो LDC आसूनी किंवा प्यून आसूनी किंवा ड्रायव्हर आसूनी ताका पयलीं डेली वेजीस घे थोडे दीस दवरी पण आज ताका घेता आसतना ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान घेता. गोंयच्या आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचेर जितके सगळे अनएम्प्लॉयड म्हणून जेंच्यांनी रजिस्टर्ड केले तांकां जर भितरल्या कोणाक इंटरव्यूक आफोवपाक जाय जाल्यार ते भितरले सिलेक्टेड कॅन्डिडेट फॉर देअर डेजिग्नेशन जेका ज्या पद्दतीचे क्वॉलिफिकेशन आसा त्या पद्दतीचे क्वॉलिफिकेशनाक ते आफोवपाक लागलेले आसा. बाबुशांची लास्ट लायन सांगल्या अंडर द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन दोज आर इन प्रायवेट सेक्टर इवन दो C and D कॅटेगरीचे पोस्ट सुद्धा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यानूच तांकां दिवपाचे म्हणजे फक्त आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब हे दिसपाक जाय. दॅट इज पॉलिसी अंडर कन्सिडरेशन. तुम्ही काही गोष्टी ज्यो सजेस्ट केल्या त्यो आमी त्या पॉलिसीन धरता. हांव एक निश्चित रित्या म्हणजे फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी अशा पद्दतीन नो डावट प्रायवेट सेक्टरांत तांकां घेवपाक जाय तो आमी प्रयत्न करता. ते सगळे जाले वेगवेगळ्या आमच्या हेज्या थ्रू बट ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या थ्रू सुद्धा प्रायवेट सेक्टरान सेमी गव्हर्मेंट जे कोण आसा पळय थंयसरूय सुद्धा दिवपाची जी सिस्टम ना. एम्पॅनलमेंट म्हणल्यार कितें फॉर माय अंडरस्टँडींग एम्पॅनलमेंट इट्स लायक यू गो टू द मार्केट थिंगा आहात गोणी आहात कार्पेंटर आहात इलेक्ट्रिशियन ते पॅनल तुजो मागीर तूं 5 गोडी काडले 2 कार्पेंटर काडले तशें पळयले. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतले गवळ्या वांगडा म्हणजे ते जे कोण लेबर थंय रावता पळय न्ही तांच्या वांगडा कंपेर करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जुवारी कंपनीक उद्देग घालपा खातीर दिल्ली कॉम्युनिदादीची जमीन ताणें भायल्या भायर विकून खाल्ली. ज्या उद्देशा खातीर दिल्लो आफ्रामेंत कसो कितें विकूं येता म्हणून विजयाचो विधानसभेत प्रश्न हो 50,000 कोटींचो घोटाळो आशिल्ल्याचे आरोपूय ह्या वेळार विजय सरदेसायान केला. उद्देग घालपा खातीर दिल्ली कॉम्युनिदादीची जमीन तांणी भायले भायर विकून खाल्ली. हो 50,000 कोटींचो घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केलो. कॉम्युनिदादीची जमीन आफ्रामेंत म्हणून जुवारीक दिल्ली. 50 लाख चौखण मीटर जमीन विकपाक न्ही नोकऱ्यो तयार करपाक दिल्ल्याचे विजयान सांगले. कायदो दुसऱ्यांक लागता जुवारींक लागना. आफ्रामेंत जो दिल्लो तो बदलपाक जायना हो तुमचोच कायदो असो युक्तिवाद विजयान केलो. दुसरे वटेन आमी केल्लो कायदो जुवारीक लागना म्हणून मंत्री बाबुशाची विजयाक जाप. जुवारीची जमीन आदीच विकल्या तांचे कडेन सेल डीड आसा अशेंय मंत्री बाबुशान ह्या वेळार सांगले. फॉर व्हॉट पर्पज वॉज नॉट टू मेक प्लॉट्स लोदान प्लॉट करचे आनी कोणे प्लॉट करचे हे प्लॉट करपाक दिवंक नासलो स्पीकर सर. हे 50 लाख स्क्वेअर मीटर भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां दिल्ले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक इंडस्ट्रियलायझेशन जावपाक आनी हांगा प्लॉट करून चालूच आहा फूल ऑन प्लॉट चालू आहा. स्पीकर सर उत्तर अशें दाखयता की सनदी दिल्या आनी सनदी फुडल्यो दिवपाच्यो आहा ते येवंक ना म्हणटा ते चलन दिवंक ना म्हणून. पयले म्हाका तूं एक एश्युरन्स दी पर्पज हॅज बीन चेंज्ड. पर्पज गिवन वॉज इंडस्ट्री
नाव इट इज गेटिंग टू सेटलमेंट. सनद दिवचो ना म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी पयलें. कित्याक ना जाल्यार तुमीच कायदो हाडलो 2024 तुमीच कायदो मोडटा म्हणून सांग म्हाका. The amendment what we have brought into 2024, it is perspective. No, it is not retrospective. No, you are the sanads which you haven't given are also perspective. So that is I know the law. Otherwise, law minister can give further this. This amendment what we have brought doesn't imply as far as the Zuari is concerned. So why? No, because what is the why? No, this amendment stands from the day. About Zuari. No, this amendment stands from the day when this amendment was brought into force. Any land henceforth. That is the decision. But now with the sanads which you haven't given, it is henceforth, no? No, but not question of the thing. I said any land which was given by the comunidad after this. The biggest scam in modern Goan history. Speaker sir, where is the question of सगळ्यात व्हडले स्कॅम आहे. हातून गोंयचे टोटल जितले डेट आहा ते क्लियर जावपाचे. 50 लाख कोटीचे स्कॅम आहे स्पीकर सर. Chief, I'll take it. 50,000 कोटीचे स्कॅम, सॉरी 50,000 कोटीचे स्कॅम, 33,000 का 36,000 डेट स्कॅम म्हणून आणि कायदे हाडटात सुवारीक जमीन विकपाक. आम्ही कायदे हाडलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रस्ते रुंदीकरणाच्या विशयाचेर तोडगो काडपा खातीर ह्याच पावसाळी अधिवेशनात विधेयक हाडटले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत म्हायती दिली. रस्तो रुंदीकरणाच्या मर्यादे खातीर गांवगिऱ्या वाठारांतली कितलीशींच घरां उद्ध्वस्त जावपाच्या मार्गार आसात. देखून हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान विधानसभेत भंय उक्तायल्लो. गांवगिऱ्या वाठारांतले रस्ते रुंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा, मात ह्या रस्तो रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां मोडपाची पडटली. आतां पयलींची घरां मोडून उडयली जाल्यार ह्या लोकांनी खंय वचचें काय म्हणून हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान प्रश्न विचारिल्लो. रस्ते रुंद केले जाल्यार पोंबुर्फा गांवच्या लोकांक हाचो त्रास जातलो म्हणून कार्लोसान भंय उक्तायिल्लो. ह्या विशया वयल्यान विधानसभेत बोवाळ लेगीत जालो. उपरांत रस्ते रुंदीकरणाच्या विशयाचेर तोडगो काडपा खातीर ह्या अधिवेशनात विधेयक हाडटले अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली. Pre-existing roads, houses which are in survey, because when they are in survey, they are existing and they are legal. Second thing, pre-existing prior to RP, because they are legal and you can't touch them. There is a wrong belief that now RP law High Court judgment and you can't do it. No, 1 minute, I'll just finish this. बिल आम्ही केला नाही. बिल आमचे लॉ डिपार्टमेंट करता. बिल आम्ही धाडलो ना आमकां. अजून धाडलो बिल हाडटा बरं आम्ही. ते हाडटा म्हणल्यार मागीर Speaker sir, in this assembly session we are getting the bill. आमचे रस्ते, like I'll give you example, पोंबुर्फा एकूशी, their roads are narrow. Houses पयले आशिल्ले ते. आता तुम्ही रस्ते RP Speaker sir, this can be discussed afterwards when the bill is brought. Where is the bill? People have reconstructed over existing houses. कोणागे God जमीन ताजेरी सोल्युशन हाडटा. आयजूच कॅबिनेटान हाडटा. फुडल्या विकात तुमकां बिल दिता. फुडल्या विकात आम्ही ट्यूसडे बिल दिता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोऱ्याच्या नशेत बायल सुरक्षा रक्षकाचेर जबरदस्ती केल्ल्या प्रकरणात दोगा पुलिसांक निलंबीत केल्या. ही घडणूक पणजे 23 जुलयाक पाट्यावयल्या एका क्लबात घडिल्ली. 2 पुलीस कर्मचाऱ्यांनी नशा करून बायल सुरक्षा रक्षकाचो विनयभंग करून पिडीतेच्या तकलेचेर मोबायलान हल्लो केल्लो. पीडित बायलेन दुसऱ्याच दिसा पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. दोगांय आरोपी पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 74, 79, 118, 352 सयत कलम 3-5 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला. पणजे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय चोडणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला महिला पुलीस उपनिरीक्षक सपना गांवस फुडलो तपास करता. जनतेची सेवा बजावपी 2 पुलीस रक्षक जावपाचे सोडून भक्षक जाल्ल्याची घडणूक पणजे घडली. पणजे पाट्यार एका क्लबात सोऱ्याच्या नशेत 2 पुलिसांनी एका महिला सुरक्षा रक्षकाचेर विनयभंग करून तिच्या तकलेर मोबायलान हल्लो केलो. ही घडणूक 23 जुलयाच्या राती घडली. दुसऱ्याच दिसा पीडित बायलेन त्या दोगां पुलिसां विरोधात पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. ही घटना घडल्या उपरांत पुलीस कर्मचारी ओमकार जाधव आणि मयूर नायक ह्या दोगांय पुलीस कर्मचाऱ्यांक निलंबीत केले. दोगांय आरोपी पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर भारतीय न्याय संहिता कलम 74, 79, 118, 352 सयत कलम 3-5 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला. वैजकी तपासणे खातीर व्हरतना दोगांय पुलिसांनी महिला उपनिरीक्षकाक शिवीगाळ करून धमकी दिली. पणजे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय चोडणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला महिला पुलीस उपनिरीक्षक सपना गांवस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. जिविताचो प्रवास हो केन्नाच एका सुवाते वयल्यान दुसरे सुवातेक किंवा तो सोंपो केन्नाच आसना, तर तो आसता